कीर्तनाचो ग्रंथ कीर्तन 147 दुसऱ्या ओळींत आनी तिसऱ्या ओळींत आमी अशें वाचता. सर्वेस्पोर जेरुसलेम नव्यान बांदता, इस्रायलाच्या निर्वासितांक तो एकठांय करता. पापसाल्लीं काळजां तो बरीं करता आनी तांचे घाई तो बांदता. आमची पापसाल्लीं काळजां बरीं करूंक, आमचे घाय बांदूंक आमचो सोमी ह्या बोपू सक्रामेंतान आमचे पासत हजर जाता. तोच आमचो आसरो, आमचो आधार जावन आसा म्हूण वळखून घेवन ताका आमी स्वागत करया. गावन गीत तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको L11 पान संको 161 पेज 161 L11. Muzo asro, tu muzo rakonda, tu muzo mogalist, tu muzo de, tu muzo asro. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोता. सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजां मना संगतेन आत्म्यान हांव तुका आराधन करता. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोता. सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. सोम्या हातून आमचो बरो गवळी आमकां तुज्या शेळयांक तुज्या मोगांत आरावन दवरचो. तूं आमचो बुजोनदार, हर एक आमचे दूख काडून आमकां संतोश दिवचो. तूं आमचो आसरो आनी आधार, तुजे ते आमकां आसा खरो आनंद, खरो संतोष आनी उल्हास.
ह्या खातीर तुजे समोर आमी येता सोम्या, तुजे समोर आमी येता. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवंदा, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो बुजवंदार, तूं म्हजो बुजवंदा, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजेर पोळे उसवता, सगळ्या सर्तेन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, आवय सोम्या हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. सोम्या जेजू तुजे समोर आमी आसा, तुज्या बोपोवीस हजारपणांत ह्या सकाळच्या वेळार तुवें आमकां परत हाडलाय सोम्या. कितें व्हरती तुजी दया, तुजी खाकूळ तूं आम्हा फातक्यांचेर तुवें दाखयल्याय. कालचे राती आमी न्हिदोंक गेल्ल्या वेळार तुवें आमकां राखून व्हेलें, सांबाळवेलें. वो दीस पळोवनचे भाग सोम्या तुवें आमकां फोव केलें. आनी ह्या नव्या दिसा व्हडा बरवशान, व्हडा फात्येन, नव्या उर्बेन तुज्या पवित्र सन्निधानाक येवन तुका अर्गां स्तुती दिवन तुजी महिमा गावंक कितें वर्तो संतोश सोम्या तुवें आमकां दिलाय. हर एक दीस, हर एक घडी सोम्या आमचे तुजी खाकूल, तुजी नदर तूं घालून आमकां सोलून व्हरताय. आमच्या जिवितांत कितेंच तूं आमकां उणें पडूंक सोडिनाय. आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या पिडेशिरेंत, जिविताच्या हर एका परिस्थितींत सोम्या संतोशान तशेंच दुखांत तूं आमचे संगी रावून आमकां तुज्या मोगाच्या वेंगेन घेताय. ह्या वेळार सोम्या तुजें तें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेता. सांगातास आमचे अस्कत काय आमचे उणेपण आमी वळखून घेता. तुज्या महिमे खातीर सदांच आमच्या हर एक चिंतनान, हर एक आमच्या शब्दान, आमच्या कर्णेन आमी जिवच्याक आज सोम्या तुजी कृपा आमी मागता. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 13 स्वर 15 ओळ. जेजू मरिफा देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटया. हेंच ताचें नांव वळखून घेतलेल्यांच्या वंठाची उपकार स्तुती. जेजू मरिफा देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटया. हेंच ताचें नांव वळखून घेतलेल्यांच्या वंठाची उपकार
उपकार स्तुती. जेजूचे नाव सर्गा संवसारार बवरतें नाव. तें नाव आमी आज वळखून घेता आनी आमची उपकार स्तुती देवाक आमी पेटयता. ह्या गायना मुखांतर गीत संको H43 पान संको 93. सोम्याचे नाव आमी घावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावा महिमा दिवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. सोम्याचे नाव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावा महिमा देवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. कितलें बरें सोम्याचें नांव. सगळो लोक आसता ताका सगळ्या गांवांत गाव. सोम्याचें नांव सदां सदैव जावं, सदांच ताचें नांव सदैव जावं. कितलें बरें नांव ताचें सोमियाचें नांव. सगळो लोक गासता ताका सगळ्या गांवांत गाव. संवसारार ताचें नांव सदां सदैव जावं. रसला म्हाका वाखणूक देखून गायता. कितलें बरें नांव ताचें सोमियाचें नांव. सगळो लोक गासता ताका सगळ्या गांवांत गाव. संवसारार ताचें नांव सदां सदैव जावं. रसला म्हाका वाखणूक देखून गायता. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावा महिमा देवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. सोमेसांक बरें केल्लें तें सोम्याचें नांव. पिडेसांक गूण केल्लें तें सोम्याचें नांव. मेलेल्यांक जिवंत केल्लें तें पवित्र नांव. सांडून गेल्या पाटी हाडून जिवीत दिल्लें तें सोम्याचें नांव. त्या सोम्याच्या नांवाक आमी महिमा दिवया, ताका आमी वाखाणया, ताका अर्गां दिवन होगलाप दिवन ताची स्तुती आमी करया. सोमेसांक बरें केल्लें सोमियाचें नांव. पिडेसांक गूण केल्लें व्हरतें ताचें नांव. मेल्लेल्यांक जिवंत केल्लें पवित्र ताचें नांव. सांडून गेल्ल्या पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव. सोमेस्तांक बरें केल्लें सोमियाचें नांव. पिडेस्तांक गूण केल्लें व्हरतें ताचें नांव. मेल्लेल्यांक जिवंत केल्लें पवित्र ताचें नांव. सांडून गेल्ल्या पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव. सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावा महिमा देवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. संवसारांत समाधान हाडून दिल्लें नांव. सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें नांव. काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें नांव. आतकातावन सुटका दिवन बाचाव केल्लें नांव. संवसारांत समाधान हाडून दिल्लें नांव.
सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखवून दिले नाव काळोखांत असलेल्या उजवाड दिले नाव हक्कातावून सुटका दिवन बादशाह केले नाव सोम्याचे नाव आम्ही गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावात महिमा देवन स्तुतीताची करया स्तुतीताची करया सोम्याचे नाव आम्ही गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा देवन स्तुतीताची करया स्तुतीताची करया स्तुतीताची करया स्तुतीताची करया स्तुतीताची करया स्तुतीताची करया हालेलुया 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 हरखा तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 साका आनी पळया सर्वेस पोर कितलो स्वादीक साका आनी पळया सर्वेस पोर कितलो स्वादीक ताका शरण येतात ती सुभागी आमच्या सोम्यान ताच्या शरणा येवन ताचो स्वादीक मोग साकोंक आज फोव केला आमच्या मदें सबार जण आसात खऱ्या मोगाचो अनुभव गुजोडी नासतना विशेष तराच्या दुखांत आसात कश्टांत आसात पिडेशिडेंत आसात बांदपासांत आसात आमच्या सर भाव भयणीक ह्या वेळार सोम्या समोर आमी दवरया येया म्हजे सरशी तुमी कश्टांतल्यानो वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया म्हजे लागचें शिका हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी म्हजें थंय तुमकां समाधान मेळटलें म्हूण सोम्यानच बसयलेलें आसा ती सोम्याची बसवणी आज आमची बसवणी आमकां ताणें दिल्ली ती बसवणी आमी स्विकार करया सोम्या मुखार आमी येता आसतना खऱ्या भावार्थान आमी येवंक सोम्या आमकां पळयता कित्याक तो म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें हर एक लो जो कोण मागता तो घेता सोदता ताका मेळटा आनी बडयता ताका उक्तें जाता सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी हेर सर संगती देव तुमकां दितलो म्हणून सोम्या सांगला मातेव वाचोवपाचें 16 आनी 3 ओळ तेच भावार्थान सोम्या लागीं आमी आज मागया हे कन्नडा गीत आतां आमी गायता आसतना आमची हर एक मागणी ते सावा आमच्या काळजाच्या त्रेग
सुम्याक आमी भेटून दिवया. विशेष जावन आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर पिडेन कश्टां दुखांत आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणींक, विविध तरांच्या बांदपा सावळोक जाल्या आमच्या भाव भयणींक, जिणे निराश जावन खंगाल जावन आसच्या आमच्या भाव भयणींक, हर एकल्याक सम्या समोर आमी दवरया. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೂನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೂನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ. सम्याची ती विचित्र ती अद्भुत आमी अनुभव करूंक फुडें सरया. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. खोटेपणा पाठ करून सम्याला घेत असताना सम्या आमचे मागणे आयकता. आमकां दुखयल्या हर एकला बोगसून आमी सम्या समोर येता आसतना सम्या आमचे मागणे आयकता. खऱ्या भावार्थ अनुश्वासान आमी सम्या समोर येता आसतना सम्या आमच्या मागण्याक खाण दिता. त्या सम्याक आमी उलो मारया. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದುವೆ. सम्या तुवें बसयला तुज्या नांवान बापा लागीं मागोवंक, आनी हर एक सर्गेचो बाब आमकां दितलो म्हणून. हो सम्या तुज्या नांवान आमी मागता, तुजेर आमचो विश्वास स्थिर करून आमी मागता. तुजी ती वर्ती खाकूळ तूं दया आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आमी मागता. धैर्य साडिनासतना, बरवसो साडिनासतना सम्या तुजे लागीं येवन आमी मागता.
ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದುವೆ. कितलेशे जाणां सोम्या सरशी येवन मागता आसतना सोम्यान तांकां ताणें मागिल्लें हर एक फाव केलें. तो कुरडो बार्तिमेव बोमारून मागतालो. जेरिकोच्या त्या वाटेर सोमी वता आसतना म्हणालो तो, दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूत कर. सोम्यान ताचें मागणें आयकलें. तो शेतापाती आपल्या साकरा खातीर सोम्या लागीं आयिल्लो. एकच एक उतर सोम्या तुवें सांगल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. ताचो साकर बरो जालो. 12 वर्सां हांव रक्तस्रावान कसलो नासली ती स्त्री भावार्थान जेजूचे आंग वस्तून आपोवताले म्हणटा, हांव ताचे आंग वस्तून आपोवन जाल्यार हांव बरी जातलें. त्याच भावार्थान पातयेन सोम्या कम्या पडया. प्रतेश जावन आमच्या भावाक ऑस्वाल्ड पिंटो, ताचे सगळे कुटुंब, ताची बायल भुरगीं कोविड-19 पिडेवरी कश्टून आसा, तांकां आमी ह्या वेळी भेटोवन दिवया. नवीन सुखवेरा MICयून आसा, किडनी समस्या ताका आसात. मारिया पिंटो म्हणली भयण, तिका 31 तारीखेर सर्जरी जावची आसा. रिचर्ड डिसोजा लंग कॅन्सर वरी कश्टून आसा. फादर रोनाल्ड लोबो, किशोर आनी हे रसबार आमचे भाव भयणी कोविड-19 पिडेवरी कश्टून आसात. हर एक लाग सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सोम्याक आमी भेटया. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಳಲು ಬಿರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬಿರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪೀಡೆ ತೊಲಗಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪೀಡೆ ತೊಲಗಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ आरोग्य ಹೊಂದುವೆ. आमच्या जिवितान अद्भुतां करून आमकां बरें करचो स्वामी. ताचे आशिर्वाद आमकां ह्या वेळी दिता. खालतेपणी ताचें बेसांव आमी स्विकार करया.
देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे त्या समा हांव वाचून सांगता. जन्म दिवस आचरशितात. झॅक इथन पिंटो, लुसी आन्ना डिसोजा मुंबई, प्रवीण संतोष डिसोजा दुबई, झॅक इथन पिंटो मँगलोर, वायलेट स्टीफन डायस दांडेली. तुमकां भागी जन्म दिवसाचे शुभाशय आनी देवाची आशिर्वादां. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात. सिल्वेस्टर आनी सँड्रा पीटर अंधेरी, बनवेंचर आनी नॅन्सी डिमेल्लो मीरा रोड, बेन आनी मर्लिन फेर्नांडीस बेंदूरू, जॉर्ज आनी लॉरा मिनेजेस बँगलोर, वायलेट आनी अगस्टिन डिसोजा कोळालगिरी, चार्ल्स डिसोजा आनी कॅथरीन डिसोजा किन्नीकोळी, लॉरेन्स लोबो आनी बेनेडिक्ट लोबो किरेम. तुमकां काजारी वार्षिक दिसाची शुभाशय आनी देवाची आशिर्वादां आमी मागता. देवा गर्ग आनी होगलाब दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शांती नोरोना आनी कुटुंब कुवेट, रोनाल्ड आनी हिल्डा कॉर्नेलियो संतकट्टे, रिसा आनी रोनाल्ड रोजारियो मँगलोर, तोबियास रोजारियो आनी कुटुंब मँगलोर, चार्ल्स फिलोमिना डिसोजा कुलसेकर, आयवन पिंटो मँगलोर. आपल्या त्या समा पासत मिसान दितात. बऱ्या भलायके पासत दिपना फेरावो, डेलिव्हरन्स फ्रॉम कोविड, पॉल एमिल्डालिना मार्टिस, स्पीडी रिकवरी, मार्गरेट तावरो वालेन्सिया, स्पीडी रिकवरी, मार्गरेट तावरो वालेन्सिया, स्पीडी रिकवरी, कैतान मंतेरो मस्कट, विन्सेंट नोरोना आनी कुटुंब मँगलोर, किरण प्रकाश क्वाड्रस बेळवाय, विल्फ्रेड मस्करेनस बाईंदर. आतां सरलेल्या पासत मिसा. पुलकतींतल्या आत्म्या पासत मिस दिता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन थॉमस डिसोजा कटपाडी, देवादीन एंजेलिन रोड्रिगस मुंबई, देवादीन अनिल श्रीवास्तवा दोंबिविली. कुटुंबान सरलेल्या मालगड्या पासत मिस दिता. ऑसवर्ल्ड पायस काद्री, देवादीन दल्ल्या डिसिल्वा गेल्या कुटुंबांतल्या संद्यांक मिस दिता. हेलेन डिसोजा कुवेट, देवादीन मार्तीन गुडिनो मैनेसा उगडास, देवादीन विक्टर रोनाल्ड डिसिल्वा कुलशेकर, देवादीन विलियम पिंटो, देवादीन सिसिलिया कोएलो, देवादीन मेरी पिंटो थाने, देवादीन एंटनी सिक्वेरा मँगलोर, देवादीन लुसी आनी फ्रांसिस डिकोस्टा किरें, देवादीन साल्वादोर जुलियाना फुटाडो, देवादीन प्रिसिल्ला फुटाडो डेली, देवादीन वलेरियन पिंटो, देवादीन ग्रेस डिसिल्वा मँगलोर, देवादीन डोनाल्ड डिसोजा मँगलोर. कुटुंबान सरलेल्या मालगड्या पासत मिसिता. रोनाल्ड हिल्डा कॉर्नेलियो संतकट्टे, देवादीन लुईस आनी सेवरीन कुटिनो मेरिल पुत्तूरू, देवादीन विल्सन आलन फेर्नांडीस बहरेन, देवादीन जॉन फेर्नांडीस जोगेश्वरी, देवादीन जॉर्ज डी अल्मेडा मुंबई त्रासी, देवादीन पॉल रोड्रिगस मुंबई, देवादीन डेनिस लुईस डिसोजा अंधेरी मुंबई, देवादीन कुमार नायर काळपू मुंबई कालापूर मुंबई, देवादीन कुमार नायर कालापूर मुंबई, देवादीन लीना डी लीमा कुलशेकर, देवादीन कार्मिन डिसोजा, देवादीन अलेक्झांडर मिनेजेस कल्याणपूर, देवादीन फेलिक्स मिनेजेस कल्याणपूर. ह्या त्या सवा सांगता. आमची सर त्या सवा ह्या भोव पवित्र वेदीचेर 2 हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी भेटोवंक आमी आयते जावया. सोम्या तुझ्या मंदिराक या म्हणटाना कितलो बरतो संतोष आमकां. भक्तांचे सभेन तुजी स्तुती करून केदो व्हरतो आनंद आमकां. चलया आमी देवाच्या घरा, चलया आमी देवाच्या घरा, चलया आमी देवाच्या घरा, महिमेवोन देवाच्या घरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. चलया आमी देवाच्या घरा.
म्हणून आतां आमी गायलें. देवाच्या घरा आमी आसांव. देवाचें घर जेदो आमी ताच्या हजारपणाचो वर्तो अनुभव आमचे थंय जोडटा थंयसर आसा. हें पवित्र बलिदान आमकां एक वर्तो अवकाश जावन आसा सोम्याच्या त्या वर्त्या हजारपणाचो अनुभव सोडूंक. तर हें पवित्र बलिदान आज पेटयता आसतना आमकां आमी खालते करून जें कितें सोम्याच्या हजारपणांत रावूंक आमकां अडखळ हाडटा चिंतना शब्दान तशेंच करणेन ते आमी वळखून घेवया. देवाची खाकूल बक्षान आमी मागया. सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेव सदांच सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. Krista काकूत कर. Krista काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग सडय आनी तुवें बसयलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. सिरकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. आतां आमी नावार्थीक मनशांची आपापल्या काळार जियेल्ल्या आमच्या पुर्वजांची वाखाणणी करुया. पूण थोडे कसलोच उगडास सोडून वसोंक नात. ह्या संवसारांत ते जियोंकूच नात म्हणले भाशेन ते नपयस जाल्यात. ते अस्तित्वाचेंच नातले म्हणून आतां लेखूंक जाय. तेच परी तांचे फाटल्यान आयिल्लीं तांचीं भुरगीं. पूण हे ते भक्तिवान मनीस जांच्या बऱ्या करण्यांनी विसर पडोंक ना. तांची संपत्ती तांचे संततेक मेळटली आनी तांचें दायज तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक. तांची संतत खराराक थीर रावता आनी तांकां लागून तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं थीर रावतात. देवाचें उतर हें. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेंत ताची होगळीक गाजया. इस्रायल आपल्या रसनाच्या थंय उल्हासूं. सियोनांत आसलेलीं आपल्या राजा थंय संतोषूं. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. नास खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. वियोल विनयान संगीत करूं. सर्वेस्पर आपल्या लोकांतय संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांचे तो तारण करता.
आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासत संतोष पावूं मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं आपल्या देवाची वाखाणणी तांचे जिबेर आसूं तांच्या सर भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी वडवीक आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता Alleluia, 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 Alleluia. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात म्हणटा सोमी तुमी भायर सरन वचोन बाळटा तसलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोबे आसो सामार्का फरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. जेजू जेरुजालेमा भितर सरतस देवाळाक गेलो थंय सर्व वस्तू भोवून पळोवचे भितर काळोख जावन आयिल्ले निमती तो आपल्या 12 जाणां सांगाता बेतनियाक भायर सरन गेलो. दुसऱ्या दिसा बेतनिया थावन पाटी येताना जेजूक भूक लागली आनी वाटेर देगेर चिक्के पयसर पावुल्लो अंजुराचो एक रूख पळोवन ताचेर कांय मेळत गाय म्हणून तो सोदून गेलो पूण मुळांत येतस ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांयच ताका मेळ्ळें ना. तो अंजुरा जावचो वेळ न्हय आसलो. तो त्या रुखाक म्हणालो ह्या फुडा कोणूच मनीस केदींच तुजें फळ खावंक पावना जावं. आनी ताणें अशें म्हणलें त्या शिसांक आयकलें. ते जेरुजालेमाक पावतस जेजू देवाळाच्या भितर सरलो आनी थंय विकतेल्यांक आनी घेतेल्यांक भायर धांवडावंक लागलो. चिनवारांचे मांड आनी पारवे विकतेल्यांच्यो बसका ताणें वमत्यो घाल्यो. तितलेंच न्हय देवाळांतल्यान कसलोच माल हाडूंक या व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना. उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो म्हजें घर समेस्त परजांक मागण्याचें घर म्हणून आयकतले अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा न्हय वे पूण तुमी तें केलां सोरांचें भुयार. हें आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें खाबार करचो म्हणलें सोदनेर पडले पूण लोक सक्कड ताचे शिकोवणेक अजाप पावतालो देखून ताका ते भियेताले. आनी सांज जातस तो आनी ताचे शिस शहरा भायर गेले. सकाळीं ते आपले वाटेन वेता आसतना अंजुराचो रूख पाळ परतून सुकोवन गेल्लो तांणी देखलो. तोवळ आदल्या दिसा घडल्ले संगतीचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी जेजू लागीं तो म्हणालो मेस्त्री पळय तुवें शिराप घाल्लो अंजुराचो रूख सुकोवन गेला. जेजून जाप दिवन म्हळें देवाचेर बावर्त दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां कोणी ह्या दोंगराक ऊट आनी दर्यांत वचोन पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपले कितें सांगलां तें घडतलें म्हणून सतमांदीत जाल्यार तें ताणें सांगिल्ल्या बरीच जातलें. देखून हांव तुमकां सांगतां कितें सक्कड मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हणून सतमांदा आनी तें तुमकां मेळटलेंच. ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना
कोणाचेरी तुमी कांय पुनी विरोध आसल्यार तें बक्षिया तो व्हडलो सर्गींचो तुमचो बापी तुमचीं पातकां बक्षितलो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजून शिराप घाल्लो अंजुराचो रूख उबावून गेल्ल्या वेळार शिसान ताका सांगता आसतना जेजून मागण्या जिविता विशयांत एक अपुरबायेची शिकोवण तांकां दिली. आनी त्या शिकोवणेंत तो म्हणालो, देवाचेर भावार्थ दवरा. ह्या उतराचेर नियाळ करता आसतना म्हाका भोगलें, जेजून हांगासर एक रिक्वेस्ट करूं ना, ताणें ह्या सजेशन दिवना, पूण देवाचेर भावार्थ दवरा म्हणून एक घट्ट कमांड म्हणल्यार बरें दिलां आपल्या शिसांक. कित्याक तें इतलें गरजेचें. भावार्थ आमच्या जिवितांत, मागण्या जिवितांत भोव गरजेचो. तो ना जाल्यार आमच्या जिवितांत अर्थ ना. आनी आमच्या मागण्या जिवितांत भावार्थां बरयल्लें तें भावार्थ ती सांगाता, देवाचेर फातीन सांगाता, अनेक कूस ज्यो सांगता ते बॉक्सांनी. मागण्यार उबे रावता आसतना कोणाचेरी तुमकां कितें आसा जाल्यार ते बक्षिया, देव तुमचे मागणे आयकतलो. जेरेमिया प्रवाच्या ग्रंथांत म्हाका न्हू आमकां कसो आमी भावार्थ दवरूचे म्हूण देवाचे उतर सांगता. 17 बाबस व 7वी वळम काडली जाल्यार देवाचे उतर सांगता, जो मनीस परस्पराचेर फाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळार पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी, सुक्या धाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्ल्या बागार तो केदींच रावना. जेजू आशेता आमच्या जिवितांत आमी वर्ती फळां दी जाय आनी त्या खातीर भावार्थांत आमी थीर रावचे म्हूण जेजू आमकां सांगता. सोम्याचें उतर आमी स्विकार करता आसतना जर आमचो भावार्थ आमचे फातीन अस्कत जाल्ले आसा तर ह्या वेळार तो अस्कत भावार्थ सोम्या मुखार दवरया. सोम्या आमकां भावार्थान थीर कर, घट कर, आमचें मागण्या जिवीत फळादीक कर म्हणून आमी सोम्या लागीं मागया. बागेंतल्या फुलां मोदें, रानांतल्या झाडां मोदें, खणींतल्या धातू मोदें, ईश्वराक सोदलें देणे. जेजूच्या काळज सोवे आमी आमचे काळीज आज भेटयत आसतना आज भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे, आमच्या सत्य सवानी गरजा सोवे, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदा देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयसे बच्या आदावा सुरस्पोर म्हणून घे. महिमे होवन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता, त्या देण्याचे तुजे दिश्ट घाल, अशें आमच्या सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो, तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रात्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रात्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो घुट बगूंक आमी भरवशान रावता. देखून आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापाच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं,
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येतात काज उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Avartaso gut परगटुया सौम्या जेजू तुझे मर आम्ही समर्थ तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पौसाडान आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. आमच्या कुटुंबाने अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचे सो आमी प्रत्येक तरान उडास करया. तांकां आनी दिश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगवन जुजे तिचो पती, भगवन धर्मदूत, भगवन आन जॉन्सन, जोसेफ नाडा मिर्सनी, येशवरीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सरपौद्वेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जें कितें आमी भावार्थान पातीनेन मागता ते आमकां देव फावो करता दिता म्हणून सोम्यान आमकां सांगलां. त्याच विश्वासांत सोम्यान शिकयल्या मागण्या मुखांतर आमची सर मागणी सर्गींच्या बापा समोर आतां आमी दवरया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली, खंत बेजारांतली, पिडेशिड्यांतली, आनी कितें आमकां खऱ्या भावार्थान जिवंक अडखळ हाडटा त्या सर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां तूं दी, सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक जोडकी पोजब्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हणय आनी हांगासर कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावूंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान देने कोटां सांबाळ, जोजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग असो करता जावं सोम्याची शांती एकामेकाक आमी पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे संगी सदांच रावून आमकां सांबाळ चलोवन वचतो. देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडटा ती, ह्या शेळयेत एक वटां रावचे आमी सर सुभागी. सोम्या तुमचे दिवचे म्हाका फावना, पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हाका बचाव कर. क्रिस्ताच्या रक्तान म्हाका दादोस कर. नानय म्हाका उदकान ताच्या कुशीच्या. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू, मोगळा जेजू तुमो पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेता. सुदार सायम नांव पतयता. हांव सर वस्तू प्रास सर्व संप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. तुका म्हणजे आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक तुका पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी सादी तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. म्हज्या काळजान तूं ये. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण पातयेवन काळजान आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजें थाव न्हू जेजू तुजें थाव न्हू केदेंकच हांवें वेगळा सार जावंक जावंक तूं म्हाका सोडिनाका. म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे खुणे रुपार आमी संभ्रमून घेतलां ते ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्ण आमकां मेळा अशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन.
वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार